उगव्याच्या तेरेकोल न्हंयेत बेकायदेशीरपणान रेंव काडप बंद करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। हे विशीं थळाव्या लोकांनी मंगळारा पुलीस आनी उपजिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन सादर केलें। रेंव काडपाक उच्च न्यायालया कडल्यान बंदी आसतनाय लेगीत रातच्या वेळार उगव्या वाठारांत चोरयांनी रेंव काडपाचे प्रकार चालूच आसा। न्हंयेंतल्यान बेकायदेशीरपणान रेंव काडिल्ल्यान शेतांचेर ताचो वायट परिणाम जाता। देखून थळाव्यां मदीं भिरांत उप्रासल्या। आणि आम्ही कंप्लेंट लेटर दिवपाक येयले रिगार्डींग इलिगल सँड एक्सट्रॅक्शन जे चालू आसा त्या संदर्भात। कारण हेचो खूब जर मार कोणाक बसता आसत आमच्या तालुक्यान जाल्यार तो जो आमचो गांव आसा त्या गांवाक बसता। खुबशी बागायती झाडां शेती आयज न्हंयेन कोसळिल्ली आसा आनी हे जर धूप जी जाल्लेली आसा ही न भरून येणारी नुकसाणी जाता आनी ताका लागून खंय तरी आयज ते स्टॉप जावपाक जाय। खंय तरी रातच्या कारखान चालू आसता कोणाक न कळत जे चालू आसता ते बंद जावंक जाय। त्या संदर्भात कंप्लेंट लेटर घेवन आमी सबमीट करपाक येयली। आता हे खातीर न्ही जवळ लागीं सारी सादारणपणान 10-12 वर्सां तुमी अशीच निवेदनां दितात अशेंच मोर्चा घेवन येतात म्हणल्यार तेजेर कांय हें जायना अशेंच फुडें चलतलें काय म्हणटा। एक्चुअली फाटली तुमी सांगल्यार तो बरोबर फाटली 10 वर्सां किंवा त्यापेक्षाही जास्त वर्सां जाली आसतली। निवेदनां वेळोवेळी दिली वेळोवेळी आवाजय तेचेर उठयलो आमी उद्याच्या गांवांत हेचेर मोर्चाय हाडलो पेडण्या ह्या संदर्भाचेर आवाज जागृती करपाक लागून पूण ती खंय तरी थांबोंक ना। पूण आतां खंय तरी हायकोर्टान तेची दखल घेतलेली आसा ती खरीच आमची जमेची बस। कोर्टान दखल घेतल्या कारणान आयज खंय तरी बावंड आसात गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आसात तेची ती ऑर्डर फॉलो करपा खातीर। ती जर खंय तरी जर ऑर्डर फॉलो करता आसतना जर लॅप्सीस उरतात जाल्यार ते नजरेन हाडून दिवपाचें काम म्हणून आयज आमी स्पेशली येयल्ले। पुढे काय घेतलं ऍक्शन तुम्ही ऍक्शन जर ते आमी कोर्टाक हे व्हरून कळयतले कोर्टाक आमी दाखोवन दितले की ही इलिगल रेंव जर चालू आसा जाल्यार ती कशी चालू आसा ती दाखोवन दितले मागीर तेचेर फुडें कितें तो ऑनरेबल कोर्ट आसा तो निर्णय घेतलो। म्हणजे इम्प्लिमेंट जायना ती हें हय ती रातच्या काळोखान जर चालू आसता हेतून मेजर हो जो म्हणजे इलिगलिटीज असल्या कारणान ती ओपनली तर आसचीच ना। कसली इलिगलिटीज आसता ती खंय तरी नजरे आडच चलता। सो हो काळोखाचो रातचो एक फायदो घेतलो वयता त्याच्या संदर्भान फुडें कशें वचोंक मेळटा तें आमी पळयतले आनी ताका लागून ते मागीर कोर्ट जो आसा न्यायाधीश जो आसा तांच्या लक्षांत आमी हाडून दिवपा खातीर प्रयत्न करता।